आज आम्ही भाटवाडी गावान आसा. माझ्या सोबत आसा आमचो हांगातलो वॉर्ड मेंबर दिलीप वरक, तसेच हांगातले गांवकार ग्रामस्थ आसा. हांगासर आता तुम्ही पळोवंक शकता पळय कशें उदक कितलें भरलेलें आसा सांगा म्हटल्यार. आनी हो एक हांगातलो मेन रोड आसा हांगासर. तो दाखोवप हेजो एक मेन रिजन आसा की आतां थर्ड टायम जालें अशें हांगा उदक येवप चालू आसा. आतांच्या रिसेंटली विथीन 1-1.5 म्हयन्या भितर तिसरे फावट येयला. सो हांव हे सरकाराचे नजरे काडूंक सोदता की पळय हांगासर घरां आसा लोकांचे कशे घरांनी उदक गेल्लेलें आसा, इलेक्ट्रॉनिक्स डॅमेज जाला आनी खंय तरी आतां उदक भुरगीं बी न्ही पळय हांगासर अडकलेलीं आसा. सो तेंचे खंय तरी एक अशें जर समज फाल्यां जर आनी उदक वॉटर लेवल जर रायज जालो जाल्यार हांगासर खंय तरी कितें इन्सिडंट जावपाची सुद्दां शक्यता आसा. सो हेतूर हो जो विशय आसा तो इशू आसा तो एक गांभीर्यान धरून तेजो बेगींतल्या बेगीन हेजें सोल्युशन काडपाक जाय. आनी म्हाज्या बरोबर आमचो वॉर्ड मेंबर आसा तेन्ना हांव दिलीपा कडेन मागता की तेणी हांगासर आमी कशा पद्दतीन हेजो रिजन कितें आसा तेणी मातशें एक्सप्लेन करपाचें की उदक कित्याक लागून इतलें रायज जाता. गेली कितलीशींच वर्सां आमच्या ह्या भटवाडी वॉर्ड नंबर 7 जे उदक भरता तेचे मुख्य कारण म्हणजे जो हो आमचो मेन व्हाळ आसा तो व्हाळ WRD डिपार्टमेंटान क्लीन करपाची गरज आसा. आमी पर्सनली AE कडेन उलयल्ले आसा. बट आतां आमी आमच्या पंचायती मार्फत तांकां लेटरूय करतले की हो व्हाळ जो आसा तो वयरसून व्हांवता तो सकयल त्या नानोडच्या व्हाळा पर्यंत क्लीन करपाची गरज आसा, जेणे करून जे उदक व्हाळाच्यान वयर सरता ते बंद जातले. आनी हो आमचो राजेश कलंगूटकर हेच्या घराची जी परिस्थिती आसा ही गेली कितलीशींच वर्सां जाली आमी पळयता अशीच परिस्थिती आसता. हांव गोवा सरकारा कडेन आनी आमच्या खास करून मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की तेंची घरा बद्दल कितें तरी दखल घेवन तेंची अरेंजमेंट करची आनी हे जे उदक हांगा भरता आमच्या भटवाडीन तेजो कितें तरी तोडगो काडचो अशें हांव सरकारा कडेन मागता. आनी तशेंच जो आतां एक लोकांक डॅमेज जाता ते हांव आनी एक सांगूंक सोदता की जो डिझास्टर जो मॅनेजमेंटाचो जो फंड पंचायतीक येता तो खंय तरी वाडोवपाक जाय. कित्याक एटलिस्ट आमी पंचायती तर्फे लोकांक जी थोडी काय फार मदत करूंक तेतूर पावतल्यो. जो फंड सरकार दिता आमकां तो खूब मिनिमल आसा आनी इतल्या व्हडल्या पंचायतीक आनी ज्या पद्दतीन अशी नाशाडी जाता तेतूर त्या फंडाचो आमी खूब कमी पडटा तो फंड. तेन्ना तो फंड वाडोवपाक जाय अशें सरकारा कडेन विनंती करता. थँक्यू.